राम मनोहर लोहियाची आज 116वी जयंती. त्या निमित्तान वर्सानुवर्स ही लोहिया मैदान आणि राम मनोहर लोहियाची जी कमिटी आसा त्या वर्सानुवर्स हांगा राम मनोहर लोहियाक आर्गां ओंपपाचो कार्यक्रम करता. म्हाकाय ते सगळे आपयतात वक्तानुवर्स. त्या निमित्तान हांव हांगा येता एक राम मनोहर लोहियाक याद करप, ताचें कॉन्ट्रिब्युशन याद करप आनी हें ताजेंच मैदान, ताज्याच नांवाचेर आशिल्लें मैदान. त्या खातीर हो आमी कार्यक्रम वर्सानुवर्स हांगा करून मुख्यमंत्री आणि आमचे मंत्री बाब निर्मल कामत आसा, आमचे फ्रिडम फायटर बाब वसंत नायक आसा, ते इतले वय जावन सुद्दां येता आनी बाकीचे आमचे सगळे बरे मागपी आमचे 18 जून कमिटी आसा आनी आमी वर्सांक हो प्रोग्राम मोठे हें करता, मोठे उमेदीन सादर करता. कित्याक युवराज कामत आमचे मदीं आसा, मोटेकर आसा. कित्याक करता भुरग्याचे लोकां मदीं येवंक जाय. डॉक्टर राम मनोहर कितलो मोठो नेतो आशिल्लो, महान नेतो आशिल्लो, ज्या मनशान गोंयांत येवन पयले फावटी गोंयची स्वतंत्र हेजी क्रीट पटयली, संग्रामाची क्रीट पटयली आनी तेजे उपरांत गोंय कशें घडलां आनी कितें घडलां तुमी जाणा. आनी 1961 इंडिपेंडंट मेळ्ळा. ह्या मनशान महान नेत्याक आमी याद करतना खूब बरें दिसता. आनी आज आमी आमचे कडेन 4 तस्विरी आमी फकूच रेडी केल्या. तांकां आमी फुलां सगळ्या हातीन फुलांचे हार घालतले आनी तेजें इनोग्रेशन म्हणटा जाता. डॉक्टर राम जुलियो मिनेजीस, दुसरो डॉक्टर राम लोहिया, आमचे डॉक्टर बोरकर आसात आनी वसंतबाब मोळ हे नांवांतलेले सगळे फ्रिडम फायटर ज्या महान नेत्यान जेणी देशाक आनी गोंया लावन जायते त्याग केले आसा, अशे मनशां आमी याद करता. आनी जे हयात आमचे मदीं ना तांकां आमी याद करता आनी जे हयात आसा तांकां याद करता. मना काळजांतल्यान तांकां देव बरें म्हणटा. ज्या लोकांनी स्वतंत्र गोंय घडोवन दिलें, स्वतंत्र मेळोवन दिलें आनी आमी सगळे भोगता. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.